25 तुमच्या मरणाचो दीस आमकां कळीत आसा कशें तयारी करतली हांव. जर तर 25 म्हज्या मरणाचो दीस म्हणून म्हाका कळीत असल्यार गर्दनाच्या गोट्याचे म्हाका पडून गेलांगी, कुसवाराचे म्हाका पडून गेलांगी, या कुसवाराक तेल ना म्हूण हांव चिंतांगी, या अनेक काहीतरी बांदून लाईट पेटना म्हूण चिंतांगी. जेजुबाळ खाथई मोगाच्या भावानो, बहिणीनो, भुरग्यानो, हर एक पोटी ब्रेस्तरा ताच्या आदी बुधवारा नाल्या मंगळारा मिसाच्या नियाळाक तयारी करून बसता आसतना एकच चिंता, इतली जाणां तुमी आसात, 9 मिसांनी सकाळी 6 वरांतावन सांजेर 8:30 पर्यंत इतलो लोक ह्या पूण शेतांत येवन बसता, मागता, चलता, कांय काम ना म्हणून न्हय. जर इतली जाणां तुमी भायर इतली आसात, भितर हर एक मिसाक आमी पळयता बसतात जाल्यार, वेळ करसितात जाल्यार तुमच्या भावार्थाची गुंडाई आमकां समजता. त्या जेजू थंय आसलो मोग जावंक पुरो थोडी त्या सांव आसात, थोड्यो गरजो आसा, थोड्यांक थँक्यू म्हणूंक आसा, तरी आयतारा मिसाक येतात जाल्यार तुमचें कितें खायद्यात आसा तें फिरगजेन करतात जाल्यार ब्रेस्तार दीस प्राय की नासतना हांगासर येवन तुमी वेळ करशिता. देखून चिंता पेकच म्हजें मीस जाल्ल्यान कितें मनी जिवितांत घेवन वचासय सारकें मू नाजाल्यार बेश्टें 1 घंटो वेळ पाड करून कांय फायदो ना. कितें मनी आमचें यासक दिता तें तुमच्या काळजान बदलावन जिवितान नवें साव हाडूंक जाय. त्या देखून पेंटींग जावन आसा, वॉच समेत काडलां, तुमचें वॉच पळयनाकात, आलोवन आलोवन पळयनाकात मागीर वॉच रावलांगी म्हणून. थोडो नियाळ दिता, जिवितान कितें बरेंपण जाता जाल्यार जावं दी, बऱ्या भशेन नियाळ करूंक आमी हर एकली प्रयत्न करया, जायत मू ओके. येस. आतां आदवेंताचो काळ, क्रिस्तायेचो काळ म्हणटा आसतना बेजारायचो काळ गी संतोशाचो वय मू. प्राचीत काळ आसा थंयसर आमी जेजूच्या येण्याक तयार करता आनी आमी जिंजवार करता, उपाशी रावता, शुक्रार आसात आमकां जिंजवार करूंक. क्रिस्तायेचो काळ संतोशाचो काळ. एक आतां 9 म्हयने जाल्ल्या स्त्रीयेक बेजारायगी कशी व्हरता संतोश 9 म्हयने आनी थोड्या दिसांनी केदाळ कळीत ना एक भुरग्याचें जल्म जाता. 9व्या एका रचनेक हांव जल्माक हाडूंक कारण जाता देवाच्या आदारान संतोष पावता आनी एकच साप्तो जेजूच्या जल्माक बाबा आनी भयणी व्हरता संतोष जावंक जाय आमकां. त्या देखून येदोळूच तुमी लायटींग स्टार्ट केलां, नखेत्रां उमकळायल्यांत, गर्दनाचो गोटो करूंक न्हय जाल्यार स्टॉल आतां आर्टिफिशल मणी व्हरून दवरूंक तयारी केल्या वय मू. कुसवार भाजूंक न्हय जाल्यार अंगडीत हाडूंक ट्राय करनंत आसात वय मू. थोडी जाल्यार आतां बसतात, कश्ट काडटात. हांव म्हणटा ही बायली तयाराय गरजेची, कित्याक सगळ्यांक कळटा जेजूचे येण्याक आमी तयारी करनासा. भितरली तयारी, अंतरीक तयारी तितलीच गरजेची बाबा आनी भयणी. आनी थंयसर आमकां कळटा आमच्या जिविताचें नीज तयारी सोम्याच्या येण्याक आमी कितलें करनासा, दुसऱ्या येण्याक आमी कितल्या तयारेन आसा. तर 4 संगती 4 रियलायजेशन्स हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. आनी एक काणी अशी आसा, एका तळयाच्या गुंडायेंत थंयसर आमी कितें म्हणटा इन्सेक्ट्स म्हणटा किडियो न्हय. पिसोळी म्हळ्यार तांकां पाकाटे आसतात. पिसोळी जावच्या पयलें कितें किडियो आसतात वय मू. ते तळयाच्या गुंडायेंत उदकांत आसतात, कॉलनी ऑफ इन्सेक्ट्स आमी म्हणटा इंग्लिशान. आनी ती थंयसर आसली आनी त्या किडयांक हर एक पटी हर एक दीस म्हणले भशेन एक पळोवंक मेळटा एकच कीड वयर चडटा आनी थंय तावरेची जडां आसतात, कोले आसतात, ताचे वयर चडचें दिसता पूण मागीर पाटी येना नपयस. आनी हांकां हर एक दीस एक विस्मीत वयर चडटात आसतात, नंतर मागीर पाटी येनात. सगळीं सांगाता येता, तांचो लिडर कोण आसा सगळ्यांक सांगाता आपयता मिटिंगाक
आनी तांकां सांगता, सांगात आमी एक आज प्लेज कान घेया, एक भास दिवया हर एकल्या. कितें म्हळ्यार ह्या घडयेंत हांव न्हू कोण वयर सोडता आनी येता ताणें पाटी येवन सांगूंक जाय खंय गेल्ल्यात, कितें जावन आसा, कांय कळीत ना जाल्यार देखून जायत म्हणटात तें प्लेज काण घेतात, गेल्लीं आमी सांगता म्हणटात. आनी ही कीड थोड्याच वेळांनी वयर सरता, वयर सरता, कोल्याचेर बसता, उदकांत आसली देखून थंडत आसता, इल्ल्या वेळान सुर्याची किरणां त्या कोल्याचेर पडटात, सुकता. सकास म्हणटा आमी मेटामॉर्फोसीस म्हणटा हांव त्या क्रियेक. आनी पाकाटे फुलतात. पाकाटे फुलताना कितें की बदलावन जाल्ले बरें बघता त्या किडयेक आनी उबोंक स्टार्ट करता. उबता, इल्ले इल्ले उबता, विशेष बघता कितें की येदर म्हणसर उदकांत आसली कीड ही आतां उबोन आसा, थंय हांगा भोंवता, थंय हांगा भोंवता, फ्लायींग, एन्जॉयींग. आनी अशें उबोन आसतना सडन येवन त्या कोल्याचेर बसता, परत उडासाक येता, हांवें एक प्रॉमीस केल्लें आसा, सकला वचून तांकां सांगूंक आसा. उदकाच्या लागीं येता म्हणटा आसतना कळीस जाता, म्हाका उदका भितर वचूंक जायना आतां. परत उबोंक स्टार्ट करता. सुबीत एक ड्रॅगन फ्लाय जाता, चिट्टे जाता, ह्या पिसोळें जाता. बाबा आनी भयणी, अशें म्हणटा आसतना तें पिसोळें या तें ड्रॅगन फ्लाय 4 लिसांवान तुका आनी म्हाका दिवंक आशेता ह्या ब्रेस्तरा दिसा. पयल्यान पयलें जर तर त्या किडयेक किडी जावंकूच मन आसलें आनी एक ड्रॅगन फ्लाय जावंक सोबीत पिसोळें जावंक मन नातलें, ती एक उर्बा नातली जाल्यार खंडीत जावन कीड जावनूच उरती आनी मोरती. समजलें मू? पयलें जर तर त्या किडेक उर्बा नातली, एक पिसोळें जावंक खंडीत जावन ती कीड जावनूच उरती आनी मोरती, खंडीत जावन पिसोळें जातें नातलें. बाबा आनी भयणी, फर्स्ट पॉयंट कितें गी म्हळ्यार खंयची एक बदलावन जाय जाल्यार तुवें आनी हांवें वळखून घेवंक जाय ती बदलावन म्हज्या जिवितान जाय म्हूण. जर तर ती हांव वळखून घेना, खंडीत जावन म्हज्या जिवितान बदलावन कोणेंच हाडूंक साध्य ना, कोणेंच साध्य ना. घरचीं जावं दी, कुटुंबाची जावं दी, वाड्याची जावं दी, याजक जावं दी, कोणी जावं दी, जर तुका नाका कोणेंच तुका बदलूंक साध्य ना. आनी हाका तुमीच साक जावन आसात. आनी त्या पिसोळ्याक बघता हें जिवीत म्हजें हांगासर न्हय थंय उदकांत. दीस इज वेर आय बिलोंग. म्हाका अशें उपचें म्हजें जिवीत आनी तो सोबाय आसा. एक भुरगें 9 म्हयन्याचें भितर आसल्यार ताचें जिवीत न्हय भायर येवन हांगासर हे संवसारी जिवीत जियोवन ताचो शेवट जावन आसा. त्या देखून ताका बघूंक जाय म्हजें जिवीत हें आनी त्या मापान ताणें स्विकार करूंक जाय. आनी तेन्ना मात्र खंडीत जावन बाबा आनी भयणी ती उर्बा मुखल्या मेटाक ताका आधार जाता. नातर कितें जाता, समाजाच्या प्रभावाक लागून लोकांचे एफेक्ट इतले आमचे वयर जालां की आमी म्हणटा मॉब मेंटॅलिटी, आनी हाचे वरवीं बदलावन आमकां नाकाच नाका म्हूण बघता आनी म्हणटा की ना आसा तें बरें आसा, म्हाका बदलूंक नाका. जिवितांत जोडुल्ली जीक जावंक पुरो. आदल्या म्हज्या जिवितांत ह्या थोड्या तेंपांनी थोडी सक्सेस मेळना जावंक पुरो आनी हें बरें आसा म्हणून बदलावन एका आशेना जाल्यार खंडीत जावन तस्स जावन आमी उरता. आमी हर एकलीं तशेंच उरता. देखून तें ड्रॅगन फ्लाय म्हणटा जर तर त्यो किडी थंयसर किडी जावनूच आसा जाल्यार एक कारण कालें म्हळ्यार दे आर सॅच्युरेटेड. तितलेंच जिवीत म्हणटा चिंतलां. जर तर मी साकी येवनी पाटी येताना त्याच जिविताच्या मट्टार आमी आसाव, त्याच जिविताच्या हंतार आमी आसाव, त्याच रागान आसाव, मसरान आसाव, एकामेका पळोवंक रिक्त आसतना त्या विशान चिंतून त्या मनशा विशान चिंतून रागानच आसले हांव आनी पाटी वेता आसतना एक स्मायल दिवंक आमच्यान जायना जाल्यार आनी म्हणटा म्हजें जिवीत हेंच म्हण जाल्यार आमी उदकांतच त्या किडये भाशेनच रावूंक आशेताव. आमकां बरें जावंक उर्बा ना. मनीस मास जावन जियेताव, सौम्या सो मनीस जावन क्रिस्ती मनीस जावन जियोंक आमी सलवाताव. तुका आनी या म्हाका आनी त्या अक्रिस्तांव भाऊ भयणी कितें तफावत तर?
ब्रेस्तर आमी साक येता आयतारा फिरगचेक येता हर एक संगत कितें क्रिस्ती भावार्थंत आसा मस्त मोगान करता तरी बदलावन ना जाल्यार कांयच करनातल्या मिसाकत वसनातल्या तेंपलाक अप्रूप वेच्या त्या मनशाक आनी आमकां कितें तफावत आमी समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी. दुसऱ्यान आमी उर्बेवन जावंक आमकां जाता गी आशा आसा गी तुमकां बदलूंक आशा आसा गी जिवितान बदलावन हाडूंक तुमकां उर्बा आसा गी ना हर एकल्यांक आसा वय मू तर आमी उर्बा आसा बदलावन जाता एका हंताक पावता मागीर कितें त्या दळा तें ड्रॅगन फ्लाय म्हणटा. आतां ड्रॅगन फ्लाय म्हाका जाय जाल्यार हांवें परतून कीड जावंक जायना. एटीन ड्रॅगन फ्लाय जाल्या उपरांत एटीन ते चिट्टे जाल्या उपरांत एटीन पिसोळ्ळें जाल्या उपरांत मोन जालें जाल्यार त्या उदकांत वचून बसूंक जायना परत ती कीड जावंक जायना. ही जावन आसा बदलावन आमी केन्ना जेजूक मेळटा बाबा आनी भयणी. कोणायकी राग करूंक जाय जाल्यार म्हाका जेजूचो मोग मेळ्ळा त्या जाकेवसाक कशें मोग मेळ्ळो आनी सकला देवून म्हणटा सगळ्याकत म्हाका कोणा मोस केला तांकां 4 वांट्यांनी हांव दितां सगळ्यांकी बक्षितां म्हाका जाय जेजू मात्र त्या देखून परत म्हाका तो पातकी जावंक जायना परत म्हाका त्या जिविताक वचूंक जायना. जावंक पुरो सावलू जेजू कश्ट दितालो ह्या क्रिस्तवांक दग दितालो कोण जेजूचो पाटलाव करतलो तांकां दग दितालो आनी उपरांत जेजूचो मोग बगल्या उपरांत ताचो पाटलाव प्रारंभ केल्या उपरांत परत दग दिवंक जायना. तुवें आनी हांवें जर बदलावन हाडली तर आमच्या जिवितांत परत त्या गुंडायेन जियोंक आमकां खंडीत साध्य ना. जियेता जाल्यार खंयी आमी चुकल्या बाबा आनी भयणी. देखून बदलावण एक बदलावण जाता जेन्ना तुजेंच आदलें जिवीत तुका बगता की दुसऱ्यांचें जिवीत म्हणून. देवाच्या मोगान बरयल्लो एकलो मनीस या एकली स्त्री खंडीत म्हणटा तें म्हजें जिवीत जावन नासलें गी म्हाका तें सारकें उडास ना कित्याक हांव आतां विसरस ना फाटलें सगळें सोडलां हांवें. आनी असलें बदलावन आमच्या उर्बेन येता जर आमकां बदलावन जावंक जाय बाबा आनी भयणी. 25 वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं 50 जालीं 60 जालीं म्हज्या बाबा भयणी मालगड्यानो तरणाट्यानो जर कुडीन मात बदल्ल्या जाल्यार आमच्या अवलोकनांत आमच्या संबंदांत कांयच बरेंपण जावंक ना जाल्यार कितें फायदो. देश बदलूंक जाय म्हणटा हांव आमची GDP वाडसय म्हणटा हांव स्पोर्ट्सांत नवे नवे रेकॉर्ड्स जायचंय म्हणटा हांव आमच्या शेजाऱ्यांनी बरें जायचंय म्हणटा हांव गुरकारान बरें काम करी जाय म्हणटा हांव याचकांनी बरें करी जाय शर्मावंदी जाय बरी आत्मीक तयारी करी जाय हें सगळें सांगता हांव हांवें केदळा बदलावन हाडचें. आतां पळया त्या पिसोळ्याक ताका मोन आसल्यार घर जाल्ल्यार ताका कीड जावंक जायना. तिसऱ्यान त्याच वेळार जर तर खंयचें एक अजाप घडोवन दी जावं तें ड्रॅगन फ्लाय पिसोळें आहलें कीड जालीत म्हणची त्या ह्या पिसोळें कशें म्हणीन करन पिसोळें जावनूच उदकाक गेलें म्हणची त्या तांचे सांगाता पयलीं आसल्या किड्या सांगाताक गेलें म्हणची त्या कशें ड्रॅगन फ्लाय जावन तूं तरी त्यो किडी ह्या चिट्टेक वळखूंक साध्य आसा गी ना कित्याक चलतना कीड जावन गेल्ली कितें केल्यार समजूंक जायना. त्या देखून बदलावण धर्माची न्हय बदलावनाक आमी मोल दिवंक आसा. कित्याक दाखलो सांगता बाबा आनी भयणी बदलावण जिवितान हाडटा आसतना आमचे संबंद उराणांत पयलींच आसलेल्या लोकां वट्टूच सांगता जियोंक आमकां सलीसाय जावची ना. एग्जाम्पल सडन एकलो सकडा सांगता पियो नासलो गम्मत मारचो मुनी सडन म्हणटा आनी मुखार हांव ओ सगळे नाचतात गी व्हेरी गुड ताजे सगळे फ्रेंड्स नाचतात गी प्रेज द लॉर्ड म्हणटात बरें जालें म्हणटात गी ताजे बदला काले म्हणटात कालें जालें रे तुका खंयचो पाद्रे भेटलो खंयच्या सांतान तुका भेट केली इतलें बरें गम्मत मार नासलो वॉट हॅपन कितें जालें दोस्ती केली एक पॅग म्हूण परतून ट्राय करतात पियोंक दिवंक वय की नाही घडता की ना. एक स्त्री
स्त्री नाल्यार कोणी मनीस जावं दी, सगळो दीस वॉट्सॅप ग्रूप करन या सांगाता मेळोन सगळो दीस उलोवन तसात आनी उलयतात हेर विशयांत जाल्यार एक दीस अचानक एकली स्त्री म्हणटा आज जावन आमी कोणाय विशयांत उलयना, बंद करा. सगळ्यांक या जाप खंय तावन काले मरलें गाय का, कोण सांत भेटलो गाय. आनी त्या ग्रुपान तिका ती वेलकम करतात गी. बदलावन जाल्ल्याक बाबा आनी भयणी नासाचें आसलें, बदलावन जाल्ल्याक संतोष पावस जाय आसलो. आज तूं म्हज्या ग्रुपान नाय म्हणून बेजाराय पावतात. मेल्लें मोडें बदलाना, आमी जिवंत आसलीं हर एका दीस बदलूंक जाय. तो आमचो गूण. त्या देखून जेन्ना कोणी बदलातात, बरीं जातात, तुवें आनी हांवें तांकां आमच्या ग्रुपान चड आनी चड लागीं करूंक जाय. नातर आमी ह्या बदलावणेक मोल बरी जाय पडटा. आमी हर एका जिवितांत, हर एकल्याच्या जिवितांत आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार मोहनदास करमचंद्र गांधी हाचे फ्रेंड्स महात्मा गांधीचे फ्रेंड्स न्हय. कित्याक तो बदललो. पावलोचे फ्रेंड्स पावलोचे फ्रेंड्स जावन नातरले, फाटलो दर्जन नातरले. कित्याक तांकां पावलूच बरो आसलो, पावल न्हय. जर तर तुमी कोणी आज म्हणटात हांव आज जावन बदलता, तुमचे फ्रेंड तुमचे सांगात आसचे नात, तो सपोर्ट तुमकां मेळचो ना. पूण तुमी थंयसर रावूंक जायना. आमची चूक इतलीच, ते क्षुल्लक थोडे फ्रेंड्स चलतात, ती दादोसकाय चलता. वी आर गोईंग टू लूज दॅट प्लेजर म्हणून सगळें सोडटा आनी परत त्याच जिवितान पडटा, त्यात कोट्या वाटेक येता. जेजू दाखोवन दिता ही जावन आसा बरी वाट म्हण आसल्यार आमी त्याच वाटेन रिगता आनी म्हणटा हेंच बरें आसा. मरता मसर अशें जियेता, मागीर पळयता. कित्याक क्षणीक क्षुल्लक दादोसकाय थंयसर मेळटा. पूण आज जेजू म्हाका आनी तुका आपयता बदलावन गरजेची. त्या देखून त्या सांगाता तांकां पटलून रावच्या बदलाक सोमया सांगाता बदलुया, सोमयाक पटलून धरया. खंडीत जावन आमी सडतना नवे फ्रेंड्स मेळटले, नवें जिवीत मेळटलें. कित्याक सोमया सांगाता एक जावंक आमी प्रयत्न करता. तर पयल्यान कितें सांगलें हांवें, पयलो पॉयंट कितें चड जालें गी उलयलें ना मस्त येयलें गी. जर तर म्हजें तें उर्बाणांतली खंडी जावन हांवें बदलावन हाडूंक साध्य ना. पयलें. दुसऱ्यान कितें, आतां हांव बदलालां, त्या देखून हांवें पाटीन त्या जिविताक वचूंक जायना. तिसऱ्यान जर तर हांव कशें म्हणी करून त्या जिविताक गेलो तरी म्हाका ती वळखुची ना. तुमच्या जिविताक एप्लाय करया बाबा आनी भयणी. 4 आनी 11 तें ड्रॅगन फ्लाय म्हणटा. ट्राय करा. कित्याक म्हळ्यार असल्या फ्रेंड्सांक सोडूंक जायना. कित्याक म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हाका सोडूंक जायना. धाकटी बदलावन म्हज्या जिवितान हाडल्या म्हणून हांवें चिंतूंक पुरो. म्हजें सगळें जिवीत जर हांव हांगासर अशें आसा तांचे वरवीं तांकां सांडूंक जायना. ती म्हज्या मोगाची. देखून तें ड्रॅगन फ्लाय आमकां शिकोवन दिता, पाटी वचनाका, उबनूच राव, त्या बदलावणेंतच राव. कितें घडटलें जर तर त्या सक्कड किडयां पैकी तुका पळोवन आसली एक कीड वयर येता आनी बटरफ्लाय जाता, ड्रॅगन फ्लाय जाता, उपता. तुका एक दीस सांगता तूं म्हजें इन्स्पिरेशन, तुका पळोवन हांव आज उबोंक शकल्या. त्या देखून तुजे वरवीं हांव बदललां. हें जावंक जाय आमचें जिवीत. 1000 लोकां पैकी आज ह्या नियाळांत एकल्या मनशान बदलावन हाडल्यार देवाक अर्घ. सक्कडांनी बदला जाय म्हणना, तांच्या वेळार सक्कड बदलतात. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संपवच्या पयलें अद्वेंत काळ थोडेच दीस उरल्यात. कशें आमी तयाराय करया. डिसेंबर 25 जल्माची तयारी हर एक वर्सा करता. आदल्या वर्सा आसलें कोवीड आसल्यार मीस आसलें, सगळें आसलें. गर्दनाचो गोटो बरो केला, कॉम्पिटिशनांत भाग घेतला, कुसवार केला, कुसवार वांटला, नकेत्रां केली, आमचं सगळें केलां. जिंगल बेल्सय जालें, सांता क्लॉसय जालो. आनी ह्या वर्सा तें जाता, नेक्स्ट वर्सा येता. बदलावन कसली? एकच म्हजें सवाल, 25 तुमच्या मरणाचो दीस, म्हज्या आनी तुमच्या मरणाचो दीस. डिसेंबर
25 बेजार जाले 25 म्हज्या आनी तुज्या मरणाचो दीस आमकां कळीत आसा. कशें तयाराई करतली हांव? ती तयाराई क्रिस्मसाक जावंक जाय. जर तर 25 म्हज्या मरणाचो दीस म्हूण म्हाका कळीत असल्यार गर्दनाच्या गोट्याचे म्हाका पडून गेलांगी, कुसवाराचे म्हाका पडून गेलांगी, या कुसवाराक तेल ना म्हूण हांव चिंतांगी, या अनेकत्र बांदून लाईट पेटना म्हूण चिंतांगी. 25 म्हज्या मरणाचो दीस पक्का कळीत आसा. कालें करतली हांव? कालें करतली हांव? काय ना हांगा येवन बसतल्यात की 25 म्हणसर कोणा लागीं उलयना. एटलिस्ट सर्गींचे राज मेळचे खातीर म्हणी बक्षी साहेबा म्हणते हांव. वैगी चड आनी चड वेळ मागण्यान करसूंक प्रयत्न करते हांव. म्हज्या बाबाडे या भयणीडे आमी उलयना. 25 मरण आसा ताच्या पयलें बॉक्साने मागता आसल्या. वैगी न्ही सारकें न्ही? 25 मरण आसा. खंय म्हणी वचून काले म्हणी करन, कोणाडे उलोवना, तांकां फोन करन, उलोवन सगळ्यां कडेन सांगून आस्तीचें पुरा सोडया. प्रत्येक रितीन आत्मीक तयाराई करते हांव आसल्या. वैगी न्ही? तर ह्या डिसेंबर 25 चिंती आमचो मरणाचो दीस कसली तयाराई करतली तें तुमकां सोडुल्लें. आमेन.